बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनीक तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मोरना आनीक पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, कोट्यापण, अनबावार्थीपण आनीक गरीबसाण पयस केली देखून सुर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगलीं उतरां तुजीं उतरां कर, जीं लोक आयकोता ताणें आयकून ताणीं पवित्र जावंक पावूंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक दुसऱ्यांक फॉवर्ड करता, शेअर करता, व्हायरल करता युट्यूबाचेर आनी हेर सोशल मिडियाचेर, सगल्यांक तूं दुयेंसांतलीं वाठाय निवार, दुयेंसां बरीं कर आनी फुडें वचोन तांचीं कामां जीं आडकोन उरल्यां तीं मेकळीं करून, सुटावी करून तांकां ताचें जिवीत सोंपें करून दी आनीक हाचे फुडें दुसऱ्यांकूय तांणी धाडूंक तांकां हुस्को दी आनीक आदार करपाक गोठाय दी. आमेन. आयज जावन आहा 2 तारीख डिसेंबराची 1.5 मिनट लागूल म्हाका हें सगळें रोजार करपाक आनीक सारकें इम्पॉर्टंट, कित्याक सगळें आमी देवाच्या आदारान आनी कृपेन आनीक बरे भलायकेन आनी गोठायेन करपा जाय आनीक जें आमी जेन्ना हें देवागेलें कार्य कोताय तेन्ना देव आमगेलें शिंबोराटांनी आमगेलीं कामां बरीं करीत वयता. म्हणटच आमगे फामिली गोठाय दिता तेंगेलें जिवीत न्हवसरूंक आमगेल्या बऱ्या वावरा वरवीं. तर बरी जेन्ना लायट येता तेन्ना काळोख पयस जाता. तूं रुमान लायट पेटयली काळोख पयस जाता. तेचे भाशेन घरांत एक उजवाड येयलो, एक मनीस पवित्र जालो, तर घरांतलो काळोख देंवचार भिवोन वयता घर सोडून. तेका लागोन एक मनीस पयलो पवित्र जावपाक गरजेचें, ना जाल्यार घराचेर उजवाड पडपाक केसलोच चान्स ना. सदांच काळोख काळोख, वायट, पाड आनीक बेगीन मरण आनीक इफेर्न हें कातोलिकांगेलें जिवीत जावन गेलो हां. आनीक आजून हे परीन चलोता. जे मेरेन तूं सगळें सोडून एक मनीस पयलो पवित्र जायना ते मेरेन घराक थारवण ना. जे परेन रुमडा झाडाचेर चडलेलो हो टॅक्स कलेक्टर तेगेल्या घरा वचोन जेजून तेका सांगिल्लें की आयज तुज्या घराक थारोवन आयलें म्हणून. म्हणटच जे मेरेन मनीस पवित्र जायना ते मेरेन तुका घराक खंयच्या मेंबराक थारोवण ना आनीक तुजे पिळगेक थारोवण ना. म्हणटच तुका बरें जिवीत ना संवसारांत आनीक तेजे उपरांत इफेर्न. देव जेजू आमकां सगल्यांक सुटका दिवंक येयलो. ना जाल्यार जेजू येवपाची गरज नासली. देवाच्यान म्हणपा जातालें आपूण आयज सान सगल्यांगेलीं पातकां भोगशिता. एक प्रोफेता सांगल्यार पुरो आसलोलें. निमाण प्रोफेट आसलो तो. आतां जेजू टायमार तेका निमाण प्रोफेट म्हणटाले. कोण तो? जॉन द बॅप्टिस्ट. तेका सांगल्यार पुरो आसलोलें तुमी भिनाकाय, देवान म्हाका मॅसेज दिल्या, देव म्हाका उलयला, तुमगेलीं सगलीं पातकां भोगशिलीं आनीक तुमी आयज सान प्रॉब्लेम ना, तुमी सगलीं स्वर्गार वयतलीं. ना, जेजू सगळे ह्या पातकांचें फारीकपण जेजून आपल्याचेर घेयलें आनीक फारीकपण दिन हुर्सार मेलो आनीक स्वर्गार गेलो. तेच परी आमगेलीं पातकां स्वर्गार वयचीं न्ही फुडें सगलीं काबार जावपा जाय संवसारांत आनी आमी पवित्र जायन मागीर स्वर्गार पावताय आमी. ना जाल्यार आनी आमकां आनी चान्स ना. पवित्र मनीस आहा तोच स्वर्गार पावता. ना जाल्यार तुमी कोणागलें आयकोन म्हणच्याय ना जेजून आमकां सगळ्यांक भोगशिलीं आनी आमी आतां स्वर्गार वयतलीं. ना, तुवें जेजून पळय कार्य दिलां तें कार्य केल्यारच तेचे भाशेन ती पद्दत आहा ती पद्दत तुवें तूं उजार केली आनी ते पद्दतीन चलत जाल्यार तुका सर्गीचें राज. ना जाल्यार सगळें इफेर्ना. तर आमी काल खंय पावलीं? जॉन
3 चोयताले आमी. वर्स 2 घेया. तो एकदां रातचो जेजूशी आयलो. कोण निकोदेम म्हणटाय तो. ताणें जेजूक म्हणलें, गुरुजी, तूं देवा कडसून आयलो शास्त्री म्हूण आमी जाणो, कित्याक आपणा सोबें देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो कोणाक कोणूच करूंक शकना. तिसरो, जेजून निकोडेमसाक परतीफाळ केलो. खरेंच खरें हांव तुका सांगतां, नव्यान जल्मल्ल्या बगोर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. हो निकोडेम म्हणटाय तो व्हडलो फारिझेव, व्हडलो धर्मशास्त्री. तो आतां जेजूक बॉलिंग घालपा येयल्लो, बावंसर घालपा येयल्लो. जेजू सांगपा येयलो, तो फकत तूं कोडे जाता, तूं पवित्र आहा, तेका लागोन तूं कोडे हें देंवचार काडूं जाताय. आनीक हे कितें लोकां पडे मिलाग्र्यो पडे तूं कोता त्यो तुज्यान करपा जाताय, कित्याक तूं पवित्र आहा. हेंचो येश म्हूण सांगिल्लें तेणें चोय. गुरुजी, तूं देवा कडसून आयिल्लो शास्त्री म्हूण आमी जाणो, कित्याक आपणा सोबें देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो कोणूच करूंक शकना. तर जेजू देवागेलो पूत म्हणून तो चोय हिंगा सारको डायरेक्ट सांगता, कित्याक आपणा सोबें देव ना जाल्यार तूं देवा कडसून आयिल्लो शास्त्री म्हूण हें चोय 2 कडेन तो सारको कन्फर्म कोता की जेजू देवागेलो पूत. तेका लागून तुमकां सदां सांगता, जो कोण लोक जेजू मानना तांकां जॉन 1:1 दियाय म्हणून, की जेजू देवा बोली आसलो आनी जेजूचे विणेन संवसारान कांय रुचलो ना. आनी होच चोय आतां संवसारांतलो लोक खूद आपल्या तोंडान सांगता की जेजू तूं देवागेलो पूत. आनीक तो मागीर जेजू कितें सांगता, कित्याक आपणा सोबें देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो कोणूच करूंक शकना. तेजे भितर तो देव आहा म्हणटात. तेका लागून त्यो मिलाग्रो ते कोडे जाताय म्हणटा ते कडेच. आतां आमी कॅथलीक कितें सोजमोन दिलें आतां 2020 इयर्सांनी आमी कॅथलीक सोजमोन दिलें की मिलाग्र्यो फकत पाद्रिको जाताय, माद्रिको जाताय, मोठवाशांको जाताय, आनीक प्रिचर ब्रादर, आनी कोण आपल्या जायतीं नांव दिलीं आतां. कोण व्हडलीं व्हडलीं नांव दिलो हांय, प्रॉफेट, आनी कोण चड नांव आहाय ती आनी आजून काबो जावपा न्हय. एक इगोज आपआपल्यागेले मनशा एक नांव दितात आनी तो आपल्यागे नांवाचें मागीर इगोज बांदिता. आनी जेजून म्हणलो तें, पेद्रू, तूं खडप आनी हांव तुजेर म्हजी इगोर्ज बांदितां. ही इगोज सोडून लोक आतां वचोन आपल्यागे इगोजी बांदल्याय सगल्यो. ह्यो कातोलीक पळय नाय त्यो इगोज्यो सगल्यो तेंगेल्यो ओन इगोज्यो. एक मनशागे इगोज ती. चोय तेगे नांव गायलो आहा, नाजाल्यार कितें गायलो आहा तें तेंका जायते भाशेन गायलो आहा. एक बायबलांतू लायन घेयल्या नाजाल्यार उतर घेयला ना वड घेयल्या, कित्याक पूण घेवन तेणी तें नांव दिलां ती इगोज म्हणटाय ती. ही जेजूगे इगोज न्ही. जेजून सांगलोलें आपल्या नांवान जायत येतलें मो संवसारां. ते चोय हे ते. जी कातोलीक इगोज ना ती जेजूगेली इगोज न्ही. ती तेंगेली ओन इगोज. तेणी आपल्या जायते पद्दतीन ते इगोज कोमेस केल्यान चलयताय. जेजूगेली पद्दतीची इगोज फकत कातोलीक. तूं तर कातोलीक इगोज सोडून वयता, तुका जेजूगेल्या केसल्या कामां वा देवागेल्या केसल्या कामां तुका भाग ना. आनीक संवसारां गोळी तूं मिलाग्रो अजापां करीत, पूण तुका सर्गीचें राज आनीक तुका बरें जिवीत, लांब जिवीत केन्ना मेळपाना. तेंगे जिवितान नदर मानसुये कोण इगोज चलयताय ते. तेंगे फामिलीचें नदर मानसुये कितें जालो आहा तो हिसाब. कित्याक ते संवसारी वस्तूंचेर रावन त्यो इगोज चलयताय. आपल्या डोनेशन दी म्हणटाय. तूं तर येता आपल्यागे मेंबर जावं म्हणटाय, आपल्यागेलो तूं शेअर होल्डर जावं म्हणटाय. आनी अशें करून ते मागीर व्हडलीं हॉलां, व्हडलीं हें घेवन ते मागीर नेट माताय. व्हडले स्टेडियम गेलो आहाय, व्हडली थिएटर घेवन तेणी हें केलें, आपल्यागे इगोज केल्याय. आनी एवरी आयतारा येयाय म्हणटाय. आनी मागीर एवरी आयतारा वचपा जाय थिंगां तेगे शर्मावायको दिसाचो, आदसाचो, वराचो कितें आहा तो. मागीर तुवें अमके पयशे थिंगां उडोवपा जाय, वो डोनेशन दिवपा जाय, वो तेंगेलो तूं वांगडी जावपाचो. जायतीं तीं लोचाणां सगळीं पयशे करपा खबऱ्यो संवसारांतल्यो. आनी ते कोणा शिकोयनाय. तुगे फामील कितें करून बर जातली, तूं बरो जातो तो. चुकोन तुवें थिंगां देवाको भोगसण मागोन तरी तुवें म्हणलें आपूण सगल्यांच्या मोगान भोंवतलो, तेदों तुका पेकोवणी मेळटा ती. आनी तें हें सगळें सरप्रायज जाताय ते कोणा सांगनाय. हो तेंगेलो गूट म्हणटाय तो.
हो गोठ लिपोवन दोवन तेणी व्हडली हें बांदलें स्टेडियम बांदलें. कितें करूंक? तेंगे फामिली तेज्या नांवाचे आहाय ते. आतां जे भाशेन आमी आमगे फामिली लागोन त्रास घेताय, ते भाशेन ते आपल्यागे फामिली लागोन त्रास घेताय. ते लोकां लागोन घेनाय. लोकां लागोन तो तेणी त्रास घेतले जेजू भाशेन जाल्यार त्या लोकांक शिकोवपाचें जेजूच लोकां शिसां शिकोवन मेलो. आतां ते शिकोयनाय आपल्यागे शिसां. तेंगे हाजरांनी मेंबर जालो आहाय. म्हयन्या अमके डॉलर ओर अमके पावंड दिताय ते तेंकां. म्हयन्या 100 पावंड जाल्यार एक 1,00,000 लोक आहले जाले कितू ते चोया तेंगे म्हयन्या. 1,00,000 लोकां गेलो 10 चेंदोले 10,00,000 जालेत. 1,000,000 आनी 1,00,00,000 लोक. $1,00,00,000 इंदे कोंत मान चोया कितू जाताय ते. ते आनी मेजूं जायनाय. एशें कोन्न ते करोडपती जावन बसलो आहाय लोकां पिश्यां काडन. तेणी व्हडले स्टेडियम आनी व्हडलीं हॉलां आनीक व्हडलीं हें घेवन ती आपल्यागेलें देव मंदीर म्हणटाय ते जेजूगे हें म्हणटाय ते आपल्यागे संडे प्रेयर म्हणटाय ते. एशें कोन्न तुका जेजू गेलें डायरेक्ट तुवें कोणाचे बोले वचपाक गरज ना. तुवें फकत आयतारा पळय इगोर्जी पळय आमगेले पळय कितें नेम आहाय ते मानल्यार पुरो. कातोलीक इगोर्ज तुका पळय नेम दिता आयतारा एक मीस केला तेणी कंपल्सरी केलां. आनीक हेर फेस्तां आनीक परबो पळय आहाय त्यो तुमी वोसोन इगोर्जेन वांटो घेयल्यार पुरो साक्रामेंतां आनीक सगळे कुमन्यांव आनी क्रिजमान सगलें आहा तितू कुमसार बी. तितलें केल्यार पुरो. हेजे तेजे फाटल्यान धांवपाची कसली गरज ना. तुगेले घरा रावन तुगेलें ओन काम जाता घरा रावन. आनी तुमकां ते डायरेक्ट सांगोन शिकोयता डायरेक्ट. हेगे मेंबर तेगे मेंबर जावपाक कांय गरज ना. फकत 10% तुमी कोणा दियाय. कातोलीक पळय संस्था आहाय तेंकां तुमी 10% दियाय. कोणाकूय जावं तुमगे सांगिल्लें बोल्सां घालताय तें सगळें दोन 10% येता तितून तें देखून. तर बोल्सां ₹10 ₹20 ₹100 घालपाक सोडून 1000 घालया बोल्सां इगोर्जीच्या. आनी मागीर उरताय ते 10% उरताय ते मागीर तुमी हे संस्थान दियाय. सांगिल्लें तुमकां भुरगीं ना कोण अनाथ आश्रमांत आनीक एसोले पळय कातोलीक पळय संस्था चलयताय माद्र्यो पाद्री पळय कसली संस्था चलयताय तेंकां दियाय म्हण 10%. प्लस इंत घाताय तेंय तितून येता बोल्सां घाताय तें. ₹10 घालपाक सोडून आनी 1000 घालया आतां उणें इगोर्जी बोल्सां. प्लस मागीर उरताय ते कितें 8,000-9,000 वयली उरलीं जाल्यार ते हाडून एका 2 कळे दिया एक जाग्यांचेर. एशें कोन्न तूं सगळ्या कातोलिकांक तूं केलें. कातोलिकांक घरां सारकीं पयशांनी आनी देण्यांनी आनीक हेणें वस्तूनी भोवन वत्तलीं कित्याक चड पयसो तुमकां सांगिल्लें 100 वाटांनी देव तुमकां पोत्तून दिता म्हूण. पूण पवित्र जावपा जाय आं. पवित्र जायनासतना दिले ते गेले उदका. शुवर तुमी चिंताय तेशें कोन्न. देवा दिवन कितें फायदो आहा? ते उदका वयतले आमकां लॉस जातोलें म्हूण. ओय तूं पवित्र ना तूं पातकां आहा जाल्यार ते पयशे उदकाकूच ते आनी तुगे ते कित्याक तुका आनी कांय बरेंपण येवपाना तेजेर. तेका लागून सगळे कितें तूं देवागे काम करतलो तुका तर एक पयशा तर देवागे कृपेचो तो तुका फायदो जावपा आहा जाल्यार फकत तूं पवित्र जातरीच. तेज्या पयलीं तूं कितलीं कोर, कितलीं रितीर कोर, कितलो इगोर्जी वावर कोर, तूं कितले वांगडी खंयचे संस्थे तूं वांगडी मो जावं 3, 4, 5 संस्थेचो आनीक ना जाल्यार तूं संस्थेचो लिडर मो जावं खंयचे इगोर्जीन पळय केसो कपल ऑफ क्रायस्ट आनीक कितें 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 जायते आहाय त्यो संस्था त्याचो तूं लिडर जावं. तूं पवित्र ना तुका तो एक पयशाचो तुगेलो हितू पळय तो तूं एफर्ट घाता तूं म्हणटा म्हण हितू वावुरता आपल्या टायम ना पूण तूं पवित्र ना. तूं हेगे तेगे कुनाट आयकून हेगे तेगे राग धुवन आनीक तुगेलो काजाराचो साक्रामेंत तूं केटकून तूं चलोता आनीक तुका तेजो एक पयशाचो फायदो ना तितून. पवित्र तर तूं ना तूं कितले झोर आनी कितलो मोर रोगताची घाम वारोय ना जाल्यार रोगताचें उदक कोर तुका एक पयशाचो फायदो ना तूं पवित्र जायना जाल्यार. तर हिंग जेजू हो कितें म्हणटा तूं देवा कडसून आयिल्लो शास्त्री म्हूण हांव जाणा. कित्याक आपणा सोबे देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शेकोना. हेंचो हें तें. तुज्या भितर देव ना म्हळ्यार कोण पवित्र आत्मा ना जाल्यार तुकोडे कांय करपा जायना संवसारांत आनी तुका देवाचें एक देखून बरेंपण मेळना फकत तूं देवाचे काकुटीन चलता. कितें जांपी स्टार्ट तुका तो वायर लायलो आहा देवान जांपी स्टार्ट टेंपररी. तो तुगेलो सदांकाल उरपाना कित्याक देंवचार पळय तुगे विकेट उडयतलो तेदूच तुगेलें काबार. दितांनी देव मोदिना म्हण देव बागिना देवाचो केसलो गुन्यांव ना.
देवागेलो काकुटीन पळय संवसार चलता. आमी म्हणटाय तेक बरें जाता, ते जायत जोडटाय, तांकां जायत पगार आहा, तेणें व्हडलें घर काडलां, तांकां बिझनस चलता. ते कातोलीक न्ही. कातोलीक जावं ओर ते दुसरी कोणू जावं, जोरी तोरी तूं पवित्र ना, तूं कातोलीक जायन तूं पवित्र जालो ना, जाल्यार तूं फकत जांपिस्टाराचे आहा, तूं स्वराचें आहा, तूं ऑक्सिजनाचें आहा. हेंच तुगेलें काम. ऑक्सिजनाचे आहा तो मनीस काडटा संवसारांतलो दीस. तेशें को म्हणटाय आमी. कोणें विचारलें म्हणटा केंसो आहा रे? काडटा दीस. वयताय ते दीस. आमगेन कितें गोरिबांगेलें. एसोले आमगेले कातोलिकांगेल्यो ह्यो डायलॉग तुमगेले जिबेन तुमचें वायट उडटाय आनीक वायट उडपाक कारण कितें? तुमी पवित्र न्हय. तेका लागून तुमगे जिवितांत वायट उडोता. तुमी तो पवित्र जायन तो म्हजे भाशेन करपा लागोली जाल्यार वायट देंवचार भियोन धांवता. काल इंग्लिशीन सांगिल्लें जेम्स 1:22 बिकॉज आय एम द डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड द डेव्हल फ्लीज फ्रॉम मी. तेका लागून एक मनीस पवित्र जावपाचो सारको गरजेचो घरा वांगडी. जाल्यार मागीर तेका लागून मागीर देंवचार पडोन वयता, मागीर इजी जाता तें. दुसऱ्या पवित्र जावपाक मागीर सोंपें जाता. जेजून ताका परतीपाळ केलो 3 जॉन 3:3 खरेंच खरेंच खरें 2 पाटी म्हणलां खरेंच खरें हांव तुका सांगतां, नव्यान जल्मल्ल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. हें तुमकां केन्ना घेता हांव पयलें बेश्टें फकत इतलें घेतालो की तूं बॉर्न एगेन म्हणटा ताका इंग्लिशीन बॉर्न एगेन म्हळ्यार कितें म्हणलां नव्यान जल्मल्ल्या बगर कोंकणीन म्हणलें चोय. इंग्लिशीन तें बॉर्न एगेन म्हूण आहा. तूं तर नव्यान जल्म ना जाल्यार कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. तो जेजू सांगता डायरेक्ट. ना जेजू म्हणपाचो तुमी भिनाकाय आपण येयला आपण मरतलो, आपण जिवन जातलो स्वर्गार वयतलो आनीक तुमी स्वर्गार येतलीं सगलीं. एशें कोन्न आमकां रितीराम आमकां एशें कोन्न सांगताय. तुमी भिनाकाय जेजून तुमगे पातकां भोगशिलीं आनी सगळे कातोलीक स्वर्गार वचपाचे. हें आमकां रितीरा शिकयताय. वो कोण प्रिचींग दिता, वो कोण तुका बायबल स्टडी दिता, डेली वर्ड येता, तुका वॉट्सॅपाचेर घाताय गूड मॉर्निंग म्हणून सगळे हिंगा थिंगा. आनी आतां जायते ब्रादर जाले कोण कोण्या बुड्यांचे ते कितें कितें घाताय तेका मिनींग ना. ते पळय तुका डेली कितें रिफ्लेक्शन म्हूण घाताय तें चोय धांवपाचें. म्हाका न्ही येता केन्ना दिसा एक अशें येता तें कोण ब्रादरांक कितें नांव घायलो हाय आनी तें सारकें पोत्तें उरपाटें. तेजेर तुका जिवीत तुगे एक तुका तितलो पयसो फायदो जावपा ना. तुगे फकत टायम वेस्ट. तूं त्या ब्रादराचेर वा त्या प्रिचराचेर तूं भावार्थ घेवन रावलो जाल्यार तूं थिंगा रावंडे बोट तूं थिंगा मोन वचपाचो आनी तुगे फामील मागीर तुका सांगिल्लें. हें तुमी सगळें सोडय म्हूण सांगिल्लें तुमकां आनी फकत पवित्र जाय. पवित्र जावपाक तुगे डिसिजन तें देवान सांगिल्लें तशें करून तुका फ्री वील दिलो आहा. तूं तो फ्री वील उजार कोन्न तो म्हणना आपण आयज सावन पवित्र जाता जाल्यार आनी एक कोणाच्यान तुका आडावपा जायना. तूं जेलीं देखून आसूं तुवें म्हणून पवित्र जाता, तूं गोवोरमेंटान आडावपा जायना. तो तुगे ओन डिसिजन तें. खरो तूं जेलींत आहा पूण थंय आसून तुका हितू पदवी आहा, देवान तुका पदवी दिलो आहा पवित्र जावपाक. ही तुज्यान कोणाच्यान चोरून व्हरोंक जायना. तुगे गोड संवसारांत तूं सुखतेन चोरलां तुका जेलीं उडयला. जायत लोकां बेस्ट फ्रॉड देखून केस घालून जेलीं मारताय. हो तो फॉल्स विटनस दिता आनी बरे मनशां जेलीं उडयताय. पूण तुगेलो आत्मो कोणें इफेर उडोवपा जायना. तूं जेलीं देखून आसल्यार तूं पवित्र जाव. तूं खरें म्हळ्यार तुवें देखून तुगे देखून मिस्टेक आहा म्हूण तुका उडयला आनी जायत लोकांगे मिस्टेक नासतना फॉल्स विटनस घालून उडयताय. कोणू जावं देखून तूं पातकां देखून आसोन तुवें केलां आनी जो कोण मनीस बरो आहा तेगे कसलो गुन्यांव ना पूण ताका फॉल्स विटनस जायन उडयला पूण तोय मनीस पातकां आहा. तो पवित्र आसलो जाल्यार ताका फॉल्स विटनस लागपा नासलें. पूण आतां कोतलीं कितें आतां तो आहा जेलीं. म्हणटच तेंका देखून कोण जेलीं पडे आहाय तेंका देखून तुमगे देखून आत्मो इफेर ना उडोवपाक कोणा चान्स ना. तुमकां जेलीं उडोवपाक लोकांचें जाता तूं पवित्र ना त्या दोणां. तूं तो पवित्र आसलो जाल्यार तुका जेलीं देखून उडोवपाक तुका चान्स नासलो. तर आतां तुमी जेलीं देखून आहाय तेणी पवित्र जावपाचें काबार. पवित्र जालें तुगेलें सुर्गीचें देर उगोतें. तेका लागून सांगोत तुमकां हांव कोण जेलीं आहाय कोण चोर आहाय तेंका देखून मुगेलो हो शेअर करया मुगे विडियो.
तुमगे शेजऱ्याक कोण पळय मस्ते भुरगे वादीव भुरगे ड्रग्स घेताय तांकां सगळें शेअर कोरया मुगे व्हिडिओ जात तितलो डेली एकू दीस न्ही. एश कोन्न आमी देवा गेलें जेजू गेलें कार्य मुखार व्हरपा जाय. जो लोक होंडा पडला वो लोकांनी होंडा तेका उडयला गुन्यांव नासतना हेका सगल्यांक तेंगेलो वोत मो कोणाचें होंडा उडोवपा जायना. वोत मो स्वर्गार व्हरपाचो जाण एकल्या मनशा हातीं आहा. आनी तें जाण एकल्या मनशा गेलें डिसिजन तुगे निर्णय तुवें घेवपाचो. आपूण आयज पातक सोडटलो आपूण पवित्र जातलो काबार. तुका आनी कोणाचेर आदार करूं जायना हितून. देवान सांगिलां तुगे हातीं आहा. तुका आपूण संवसाराचो अधिकारी तुका सगल्या वस्तूंचो एक एक वस्तूचो तुका अधिकारी केला. म्हणटच तुगेलो पवित्र जावपा देखून अधिकार तुगेलो ओन. तूं तर तुगेल्या ओन बळान तर पवित्र जायना जाल्यार तुजें कोठा. खरें हांव तुका सांगतां नव्यान जल्मल्ल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. हेंचो हें तें नव्यान जल्मल्ल्या बगर न्यू लायफ. न्यू लायफ म्हळ्यार कितें? आमी कातोलिकान बातिजात घेयला हें एक आनी तें सांगलो तुमकां हें. आनी दुसरें न्यू लायफ ह्यो दोन वस्तू. तूं तो कातोलीक जायना तुज्यान हें न्यू लायफ म्हणूं जायना आपूण. तूं तर कातोलीक ना ही वळ तुका लागना. ही तूं आनी वळ आयची नाका देखून तूं तर कातोलीक ना जाल्यार हे वळीचो तुका कांय फायदो ना. खरें ही जेजून उलयली ती वळ तुका लागना. कित्याक तूं कातोलीक ना. कातोलीक ना म्हणटच तुका जेजू गेल्यो वळ्यो जेजू गेलीं उतरां तुका लागनाय. कित्याक तूं कातोलीक ना म्हणटच तुवें जेजूक मानून गेलो ना दॅट लॉर्ड गॉड जिजस इज द लॉर्ड गॉड एंड सेवियर ऑफ माय लायफ. म्हजो जिविताचो धोनी फकत जेजू हें तुवें मानून घेवपा जाय. आय बिलीव तें तूं कोणें शिकोवन तूं कॅट कोन्न तूं म्हूण रे तें कोण इंग्लीश कोणना म्हूण तूं तें फकत हिंदी आनी उर्दू आनीक कितें मराठी आनी हें कोट म्हूण तूं जर्मन बी चलय जाल्यार तुवें म्हणूं जायना इंग्लिशीन की आय एक्सेप्ट लॉर्ड गॉड एंड जिजस एज अ सेवियर ऑफ माय लायफ आनी तें मुटले बेश्टे मुटले तुजे उपरांत आनी तें मागीर हें जालें म्हाजी ही वड म्हणूं लायलें म्हूण तूं आनी तें पवित्र जालें ना. हें सगळें वेस्ट. त्या मनशान आपल्यागेले ओन चिंतनांनी मोनान तें भावार्थान तें म्हणपा जाय जिजस इज द लॉर्ड गॉड एंड सेवियर ऑफ माय लायफ. आनी मागीर तेजे उपरांत बातिजात घेवपाचो बॅप्टिजम जालो हें फर्स्ट हें मेन वन. आनी सेकेंडाचो हें तूं पवित्र जावपाचो तुज्या हातीं आहा. दोन काम केलीं तूं जालो पवित्र सारको. मागीर तूं मिलाग्रो वचोरया आनीक ओजापां आनीक तुगेलें जिवीत तुगेलीं दुयेंसां एकान एक बरें जायत वयतलें आनी तुज्यान दुयेंसाक आनीक वायटाक आनीक आडकुड्यांक सगळ्यांक तुवें शिडकावन तांकां कोणशा काडपा जाता इमिजिएटली. हो सगळो देवागेलो पावर तूं मागीर तेजो अधिकारी जाता ह्या पावराचो. 4 घेया निकोडेमान ताका म्हणलें कोणाक जेजूक. निकोडेमान जेजूक म्हणलें म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताच्यान आनीक एक पावट आपले आवयच्या कुसव्यांत भितर सरूंक आनीक जल्मूंक जायत. आतां हो जेजून सांगिलां तेजेर तो आतां आड संबंद काडटा आड. तो म्हणटा जेजू कितें म्हणटा चोय नव्यान जल्मल्ल्या बगर हें जेजून म्हणलोलें वयर तिनीत. आनी चारीं कितको म्हणटा आपूण आतां जाणटो जाला आपूण मायंगे कुसव्यां कितको वयतलो. एश कोन्न लोक बेस्ट आपल्यागे लॉजीक आपल्यागे 5 सेन्सीस उजार कोताय आनीक तो मिनींग काडटा जिवीत बोसोय तो मिनींग तो घेवन भोंवता आसतलो चो. आपूण एक मनीस आपूण पवित्र आपल्याक अजापा मिलाग्रो कितको जातल्यो हें तो चिंता आसतलो हितू जेजू कोत म्हणून. तेका लागून ताणें जेजू म्हणलें हांव एक बेस्तेलो मनीस आनीक म्हज्यान आनी अजापा मिलाग्रो कांय करूं जायनाय आनी आतां पळय तूं सांगता तेंय म्हज्यान करूं जायना कित्याक आतां हांव जाणटो जालो म्हज्यान आनी परतून जल्म घेवपा जायना. जीं कोण न्हये भुरगीं येताय जातलीं तांकां तूं सांग म्हणून. हेच म्हूण आतां तो जेजू सांगोंक कोता वचोय. जेजू आतां बॉलिंग घालूंक कोता की आपल्या तूं हितून मोदें ओडून हाडनाका मो तुगे हितून आपूण चलता आपल्यागे जिवीत आपूण बरो आहा पाद्री आहा व्हडलो पाद्री आहा आपल्या पोस्ट आहा आपलें आनी हितून तुगेलें हितून ओडून आपल्या पड कितें आहा तें वेस्ट करपाची गरज ना म्हूण तो आतां जेजू असो भावसर घाता. आपूण म्हातार जालो आनीक परतून आवय गेले कुसव्यांत कितको वयतो काय म्हणून. 5 जेजून परतीपाळ केलो खरेंच खरें 2 पाटी आं शुवर सारकें हांव तुका सांगतां उदका आनीक आत्म्या तावन जल्मल्ल्या शिवाय
कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. हें आतां तुमकां सांगिल्लें तें उदका म्हळ्यार बातिजाद. बातिजाद तुका कितको मेळटा तुवें पयलें मानून घेवपा जाय की जिजस इज द लॉर्ड गॉड एंड सेव्हियर ऑफ माय लायफ. आनीक आत्म्यांतावन जल्मल्या शिवाय आत्म्यांतावन म्हळ्यार कितें पवित्र आत्मो. तूं सगळें सोडून मुगेलें डिस्क्रिप्शनाक घायलां. डिस्क्रिप्शन आचाय डेली तें तुमकां सांगिलां 4 फावट आचाय म्हणून तें आचाय. आनीक आत्म्यान जल्मल्या शिवाय बोगोर तूं तर आत्म्यान तर जल्मो ना. कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. म्हणटच तूं पवित्र जायना, सगळें वायट सोडना. सगळें हें सोडल्या उपरांतूच तुजे भितर पवित्र आत्मो येतलो. आनीक हो तर पवित्र आत्मो तुजे भितर येयना. कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरोंक शकना. सर्गीच्या राज्यांत भितर सरपाची सर्टिफिकेट आसपा जाय तुकोडे इचोय. ही सर्टिफिकेट तुकोडे ना, तूं सारको इफेरनात. कितें? 2 वस्तू करपा जाय तुवें. बातिजाद घेवपाचो, मानून की जेजू इज द लॉर्ड गॉड एंड सेव्हियर ऑफ माय लायफ. आनीक दुसरें तुवें वायट जिवीत सोडून, पातकी जिवीत सोडून, सगळ्यांक भोगसून, सगळ्यां थंय मोय मोगान भोंवून, तेन्ना तुजे भितर पवित्र आत्मो येतलो. आनीक आत्म्यान तावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरोंक शकना. आनीक तुमकां पळय हो कोण मनीस सांगता की तूं कॅथलीक जाला, तुका भिवपाची कसली गरज ना, तूं सारको स्वर्गार. ही आसोल फोट. आयकाय. हें हांव सदां म्हगेल्या जिवितांत आयकतालो की हांव कातोलीक जाला आनीक मिसाक वचोन कुमसार जाल्यार हांव स्वर्गार वयता म्हूण. जालें काबार. हिंग कितें बरयलें तें आयकाय. आत्म्या तावन जल्मल्या शिवाय पयलीं म्हणटा तें उदकान तें बातिजाद घेताय कातोलीक. एक पाट बातिजाद घेयल्या पुरो. तें आनी गरज ना. दुसरें आमचें गरजेचें तें आमी कातोलिकां तें पयलीं लागना. आमी कातोलीक आहाय, बातिजाद घेयलो आहा. मायन पायन बातिजाद करून आमचे कडेन कॅथलीक सर्टिफिकेट आहा. म्हणटच जे लोकां कडेन कॅथलीक म्हूण सर्टिफिकेट आहा, वा इगोर्जी सर्टिफिकेट आहा कॅथलीक म्हणून, जाल्यार तेंकां तें पयलीं गरज ना. दुसरें, आत्म्या थावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. चान्सूच ना. कितको न्हू पवित्र आत्मो तुजे तर भितर ना, जाल्यार तूं केसलो कितको करूंक शकना. बातिजाद म्हणटा तो कितें? बातिजाद म्हळ्यार तुगेलें मूळ पातक जें आदाम वेवेंगे पातक आहलोलें तें कॅन्सील कोता. हें काम बातिजादाचें. सेकंड काम तुगेलो निर्णय. दुसरी काम पळय आहा, तें तुगेली जबाबदारी. आनीक तूं काजरा पड जबाबदारी पाद्री तुका विचारता, तूं तुजे खुशेन काजार जावंक तयार आसाय? तूं म्हणटा वय. मागीर चेडवाको विचारता, तूं तुजे खुशेन काजार जाताय? वय. हें तुजे खुशेन तुवें वायट सोडून सगळ्यांक भोगसून, सगळ्यां आतां माये मोगान भोंवन हो निर्णय तुयी घेवपाचो ओन एक मनशान. आनीक तेन्ना तुजे भितर मागीर पवित्र आत्मो येता. आनीक तेन्ना तूं ह्यो जेजूगेल्यो खुणा सगल्यो कोत्ता. आनीक त्यो कोत्ता आसतना तूं मोत्ता लांब जिवीत जियेता. तेन्ना तूं स्वर्गार वयता. ना जाल्यार मोदें तुवें तें सोडलें ओर इसरोलो ओर कितें जालें तें देवाक कांय लागना. हें सगळें तुज्या हातीन आहा. तूं तर पवित्र आहा. तुका म्हणूं जायना आपूण मेंटल जालो, आपल्या आतां कांय जबाबदारी ना. आपल्या आपूण इसरोलो, आपल्या एज जाली, आपूण आतां भूल येयला, आपूण हालेत जाला. तेका लागून म्हज्यान देवागेलें काम करूंक जायना. ही सगळी आसोल फोट. तुवें मोर पुसान लांब जिवीत काण तुगेलें ना म्हूण तुगे भेज पेड्यां जावपाना, ना म्हूण तूं भूल येवपाना, ना म्हूण तूं पिस जावपाना, ना म्हूण तूं आवट जावपाना तकलेन. इंग्लिशीन आवट म्हणटाय. ही इज आवट ऑफ हीज मायंड म्हणटाय. हें तुका पवित्र आहा तेका हें जावपाक चान्स ना, केसो चान्स ना. तूं 120 देखून मेलो जाल्यार तूं सारको बरें सिंदान आनीक जेजूगेलें काम करून तूं मोत्तलो. तुका दुयेंसां मरपाक चान्स ना. कित्याक बिकॉज आय एम द डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. हांव जेजूचें उतर पाळटा, कोत्ता म्हज्या दिसपट्या जिवितांत. तेका लागून द डेवल फ्लीज फ्रॉम मी. देंवसार म्हजे कडचल्लो, दुयेंसां म्हजी कडचल्लीं, गरीबसाण म्हजी कडचल्ली पळून वेता. पळून वेता म्हळ्यार कितें? तेका न्ही चान्स ना तुजे बोगले येवपाक. तूं दुयेंत जावपाक तुका चान्सूच ना. पळून वेता म्हळ्यार तुका टच जायना तें. आतां कोरोना पळय येयला तें तुका टच जायना. कित्याक तूं पवित्र आहा. तूं देवागे मिलार कोता, सगळें आदार करीत भोंवता. आनीक दिसपटीन तूं पवित्र रावता. आनीक ह्यो देंवसरागेलो पळय ताळीण येताय, चिन्नां मोन येताय, मोना त्यो चिन्ह येताय, तीं तुका गेट आवट इन द नेम ऑफ जिजस.
म्हळ्यार ते पळोवन वयता कित्याक यू आर द डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड जेम्स 1:22. चल हिंगा बंद करया फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट आमेन. आतां रोजार करया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका जॅकलिनाचे फामिलीक, मारियोचे फामिलीक, फ्रांस्किनाचे फामिलीक, तेवदोमिराचे फामिलीक, जॉन्सीचे फामिलीक, कोलेताचे फामिलीक, सुकोराचे फामिलीक, जॅसीचे फामिलीक, हेनरीचे फामिलीक, मुर्याणाचे फामिलीक, जिपोटाचे फामिलीक, क्रिसाचे फामिलीक, जोकीचे फामिलीक, आनीक यूट्यूब लायव्ह आहा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखोन दवर. सगल्यांची दुयेंसां तूं पयस कर. दुयेंसां तांची बरीं कर. तांकां तूं तुज्या आंज बडव्यांक धाडून तांची राखण कर. आकांतांतल्यान तांकां वाटाय, एक्सिडेंटांतल्यान तांकां वाटाय आनीक तांकां आनीक एक चान्स दी तांणी जिवीत बदलून पवित्र जावपाक. तशींच तांची दुयेंसां थोडी जोर भिंडां, डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल, हार्टाचें, पॅनक्रिया, हाडाचें, फाटीचें, कोण्याचें, जॉयंटाचें, दिमयांचें, किडनीचें, ट्युमर, कॅन्सर आनीक सगळे मुतांत फातोर आनीक किडनींत फातोर आनीक गॉल ब्लॅडरां फातोर हे सगळे फातोर ह्या आनीक सगळीं तांची पळय दुयेंसां जीं तांकां आसात तीं सगळीं दुयेंसां तांची काबार कर आनीक तांकां सारकी पेकोवणी दी आनीक फातरांचो पिठो जावन तांचे कुडींतलो भायर सरोंक तांकां कर आनीक तांकां एक बरें नवें जिवीत तांकां दी. ताणें तुजी वचोरी आनीक मिलाग्रो चोयन तीं पवित्र जावंक पावूंक. तशेंच तांच्या सगळ्या भुरग्यांक शिकपाक बरी मोद दी आनीक तांकां तुज्या मोगान भर आनीक तुजें काम फुडें व्हरोंक सगल्यांक तूं पवित्र जावपाक आदार दी. तुजे कृपा तांकां दाखय आनीक सगल्यांक कोवीड पिडेंतली पयस कर. ही सगळी मागणी हांव तुजे लागीं करतां बापा, सर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.